नमस्कार. द डिबेटच्या ह्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज एका म्हत्वाच्या विशयाचेर भासाभास जाता आनी ते म्हळ्यार खंय तरी मसाज पार्लराची नांवां सकल ज्यो गजाली गोंया भितर सुरू जावपाक लागल्यात, वाडपाक लागल्यात आनी तांचेर धाडी पडटकीर जी जी एक भयानक गजाली भायर सरतात ह्यो कशी जाल्यो गोंया भितर सुरू आनी फुडें हाजेर उपाय कितें हाजेर आमी भासाभास करतले. 3 मानेस्त आसा म्हणजे बरोबर. पयलीं आसात ते कलंगूटचे पणजे काँग्रेसीचे फुडारी आनी जांकां म्हाका दिसता हरशी पार्टी लागना पूण कलंगूट आनी गोंया भितर तांकां सगळे जाण वळखतात ते जोसेफ बाब सिक्वेरा. स्वागत तुमचें. दुसरे आसा म्हजे बरोबर बायलां खातीर फाटलीं कितलींशींच वर्सां वावुरपी आनी झगडपी आवडाबाई विवेक. स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे फुडारी आनी तांचे ताळगांवचे उमेदवार जंय सद्या असली एक्टिविटी खूब वाडपाक लागल्यात ते दत्तप्रसाद नायक. जोसेफ, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तुमची एरियेक तर हें सामकें भरपूर चलता. हें कितें मसाज पार्लर म्हणटा तें प्रकरण कितें आनीक इतली वाडून ह्यो सगळो जो एक नॅक्सस तयार जावपाक लागला हाका जबाबदार कोण? हे आतांच जावंक ना स्टार्ट. हे पयले काँग्रेसाच्या टायमारूय जाल्ले आनी ते मागीर जेन्ना BJP पावरान येयले तेन्ना आमी 1.5 वरां सुमार सारकी धाड घालून हें बंद केल्लें. पूण आतां हें परत स्टार्ट जालां. आतां कितें जालें, जे पर्वरी जे धाड मारलेली तेच हांगा येता कालागोड आनी ते दुसऱ्याच्या नांवान घालता. सेकंडली हांव एक म्हणटा की आमचे कालांगूटचे लोक जे कोण भाड्याक वस्तू दिता आपणाची प्रमायसीस ते पयले रिस्पॉन्सिबल धरूंक जाय आमी. आयज जर तर ते भाड्याक कोणाक दिना न्हू आमच्यो प्रमायसीस जाल्यार हें जावंक पावचें नासलें. सो एक तर कितें आहा, आमी एकेच सायडीक हातीन ताय मारूंक जायना, दोनूय हात जाय. सो अशें म्हणटा आसतना आतां आमी फाटल्या दिसांनी खूब लेटर बरयलेल्यो, इवन BDOक लेटर बरयली हे स्टॉप कर म्हणून. नाजाल्यार आमी धरना घेता म्हणून तुजें ऑप्शन. कित्याक डायरेक्टली आमी वचोन तांकां स्टॉप करूंक जायना. आमकां हे आहा प्रोसिजर आहा. आमी BDOक बरोवंक जाय, BDO पुलिशेक बरयता, पुलीस स्टॉप करूंक जाता. ही आमी सेकंड लेटर बरयल्ली ती व्हेरी स्ट्रॉंग बरयल्ली. तुमच्यांनी जर करपा जायना, लोकप्रतिनिधीच्यान जर करपा येना, यू आर पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह, जाल्यार कोणी करप? तेच सांगता न्हू तुका. आमकां आमी तरी गेले थंयसर आमकां कितें घालता ते बाबा आमी आतां स्टार्ट जाता हे व्हडल्यो भानगडी स्टार्ट केन्ना जाता की 7 नंतर कोण आमच्यान भितर सरूंक जाता तुज्या प्रमायसीसान? ट्रेसपास घालतले न्हू. आनी अशें ट्रेसपास घालपाक लोक रावले आमचेर. हे काय कित्याक हे आतां जे आमचे फुडारी आसा गांवान, दुसरे फुडारी आसा ते चान्साक रावले. म्हाका जबाबदार कोण? जबाबदार स्टेट गव्हर्मेंट न्हू. तुम्ही स्टेट गव्हर्मेंटा ब्लेम करता? हय, कंप्लिटली. कित्याक आमकां पावर कितलो आसा. थंय दत्तप्रसाद बाबाची परिस्थिती आहा की तो म्हणटा आपलेंच सरकार आनी आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर थंय सगळें वाडपाक लागला. हे कितें मसाज पार्लर म्हणटा तो प्रकार कितें दत्तप्रसाद? आनी तूं हाजे काका कोणा खातीर जबाबदार मानता? जोसेफ बाब म्हणटा की गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट आसपा जाय, क्रॅकडावन करपा जाय. तो सुरवातीक जालो आनी मागीर तो हळूहळू बंद पडलो. जोसेफ बाबान जशें म्हणलें गव्हर्मेंट इज रिस्पॉन्सिबल. आय वूड से गव्हर्मेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॅकडावन. क्रॅकडावन जालां पळय. तुमी आतां मुद्दम पळयता फाटल्या 2 वर्सांच्यो केसीस बूक जाल्या. कालांगूट केसीस जश्यो जावपाक लागल्यो बूक. शिफ्ट हो फोकस शिफ्ट जावपाक लागलो हळूहळू ताळगांव. ताळगांवूय केसीस बूक जाल्यो. एक तुमकां म्हत्वाची गोश्ट आसा म्हणजे केसीस कित्याक बूक जाता? बिकॉज जो बॉस आसा ऑफ द होम डिपार्टमेंट दॅट इज अ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ही इज स्ट्रिक्ट. ताका लागून ह्यो केसीस बूक जाता. ही इज एन्श्युरिंग दॅट डिपार्टमेंट एक्ट्स. फाटल्या 7 वर्सांक काँग्रेसीच्या टायमार गव्हर्मेंट एक्ट जायनाशिल्लो. तुजो आरोप आसा की ह्यो गजाली वाडटात. आतां जर पुलीस इतली स्ट्रिक्ट आसात, क्रॅकडावन जर जाता जाल्यार वाडटा कश्यो? पळय वाडटा जे पळय तूं म्हणटा ज्या मनशाक वायट करपाक जाय आनी एक पयशे जोडपाची एक कितें ना कितें मिन्स काडपाक जाय तो आपले डेफिनेटली ते करपाचें करतलोच. चोराक जेन्ना चोरी करपाक जाय तो चोरी करतलोच. गव्हर्मेंट सारको आसा जाल्यार चोर सांपडटलो. आज चोर सांपडटा कित्याक गव्हर्मेंट सारको आसा म्हणून. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज व्हेरी स्ट्रिक्ट ऑन दीस. हे मसाज पार्लराच्या नांवान जें प्रॉस्टिट्युशन चल्लां तें कशेंच चालू म्हणजे उरचें ना गोंयांत. म्हाका जाल्यार तरी दिसता इन द कमींग फ्यू इयर्स इट वील बी कंप्लिटली वायप्ड आउट. तूं इतली ऑप्टिमिस्टीक आसा आवडाबाई आनी तुका दिसता गव्हर्मेंट इज डुईंग इनफ? Yes, government is doing enough, undoubtedly. Actually, since the new government आयल तेन्नाच्यान हांवें पळयलां की चड आनी चड रेट्स मारतात. पण हाचे फाटल्यान ते परमिशन तांकां कशें मेळटा हें पयलें जाणा जावपा जाय. खंयी ना की मसाज पार्लर ओपन करपा जाता म्हणून. अंडर द गोवा पब्लीक हेल्थ एक्ट यू कॅनॉट हॅव क्रॉस मसाज.
हाची चॅकिंग कोण करतलो, हाचें मॉनिटरींग खंय आसा. आतां क्रॉस मसाज चलता म्हणून बरें रिक्रुटमेंट आमचे लोकांक हांगा जॉब मेळटा. कितेंय इंडस्ट्री जर गोंयांत येता, कितेंय जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज येता तेन्ना गोंयकारांक जॉब मेळपा जाय. हे अनट्रेन्ड एफिशियंट गर्ल्स विथ हाय पेमेंट हाडटात खंयच्यान आउटसायड द स्टेट. तांकां रिक्रूट करतात, चड करून नॉर्थ इस्ट आनी अदर स्टेट्स. तर ही भुरगीं हांगा येतरीच ती एक हेल्पलेस जातात, कारण तांकां जर तितून वच म्हणलें तांकां उपायच ना. हांव म्हणटा कितें हांगा एक्सप्लॉयटेशन मसाज पार्लराच्या नांवान पळय प्रॉस्टिट्यूशन चल्लां तें अनडाउटेड. कारण हांवें कितलेच रेटान भाग घेतला. तांचो मेनू कार्ड आसता ते कितें रेस्टॉरंट हँडशेक म्हणटात ते हँडशेक कितें. तर हाचेर म्हाका दिसता की गव्हर्मेंट करता. गव्हर्मेंट तितलेच न्ही, रिपॅट्रिएशना पयशे मोडटा, तांचे रिहॅबिलिटेशन आतां न्यू प्रभात स्कीम काडल्या, खूब गव्हर्मेंट करता. तांकां व्हरून प्रोटेक्टीव होमान दवरता. हो सरकार तरी खूब करता, म्हाका टिका करपाची ना. पूण पुलीस तितलीच आमी म्हणटाली पुलिसाची चूक म्हणून. पुलिसेक जर ही क्रॉस मसाज आसा ताचेर फिमेल टू मसाज फिमेल्स आनी मेल टू मसाज मेल्स हें जर फॉलो केलें आनी ताचो एक कायदो काडलो की खंयचोय पार्लर जर फिमेल चड आसता आनी मेल कस्टमर चड आसता ताचेर जर दबाव हाडपाचो कायदो काडलो जाल्यार पुलिसेचे हात घट जातात. जोसेफ बाब, तांचो मुद्दो हा की लास्टाक परमिशन कोण दिता. परमिशन एक्चुअली आमच्या डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसांनी दिवंक जाय. तेणेन पयलीं NOC दिवंक जाय आमकां, आनी तेज्या नंतर आमी NOC दिता. बरोबर. पूण आमी कितें करता आतां, जेन्ना आमी अशें आतां मनीस खूब भाशेनी येता धंदो करपाक, आनी त्याच नांवानूच दुसऱ्या हेजेर सुवातेर बिझनस करता. तांकां म्हणून कशें म्हणून धरूंक जाता. पण तुम्ही एक पंचायत म्हणून एक धोरण ठरोवपाक शकनात की बाबा असले गजालीक आमी NOC दिवची ना. तशें केलें हें तुमी कित्याक करना. केलें न्हू आमी आतां केलां. आतां तूं पळोवंक अशें जालें हे फावटी कालागुटान आमी सगळे मसाज पार्लर जे कितें लायसन्सां आसा ते होल्ड केल्या. तांकां आमी पयलीं सांगलें NOC हाड म्हणून हेल्थाची, दुसरी पुलिसेची आनी तिसरी पोल्युशन बोर्ड. नाव पोल्युशन बोर्ड आमकां लेटर येयला ते तेंचो रोल ना म्हणून, पुलिसेचो रोल येयला लेटर येयला आमकां तेंचो रोल ना म्हणून. आमकां उरलें फकत हेचे आमचो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाचे तेचे येयले म्हणटकूच आमी NOC कन्सिडर तुम्ही म्हाका सांगात करता. कलंगूट पंचायती भितर आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर कितली कायदेशीर आसा आनी कितली बेकायदेशीर आसा. सांगपाचें म्हणल्यार सगळीं बेकायदेशीर आसा. सगळी बेकायदेशीर. हय हय. मागीर तांकां NOC कशी दिल्यो. दिवंक ना न्हू, चलता ते. NOC दिनासतना चलता. हय, आमी लेटर बरयलें न्हू. आमकां कितें आसा न्हू, आमकां फकत एज पंचायत लिमिटेड पावर आसा. आमकां पावर तरी तशें आसले जाल्यार आमी वचोन सोमतें प्रॅक्टिकली स्टॉप करता. तुम्ही कितें म्हणटात, तुम्ही पुलिसेक लेटर बरयलें, हय. गव्हर्मेंटाक लेटर बरयलें, हय. पूण कांय जायना ना. मुद्दो इम्पॉर्टंट आसा. ते म्हणटात की NOC नासतना उघड चलता. आतां हें कितें ल्हान सामकें लिपून लिपून खंय तरी चलता अशें ना. बरे व्हडले बोर्ड लायता भायर, बोर्डाचेर तुगे घालतात सगळे आनी हें चलता. पूण दोळे मुखार दिसून सुद्दां कोण एक्शन घेना. प्रमोद बाब, एक्शन घेना अशें न्ही. पुलिसेक एक्शन घेवपा खातीर पयलीं म्हणजे एक विटनस जाय पडटा. आमचे लोकल्स कोण थंय विटनस रावपाक सोदना. तांकां मागीर गव्हर्मेंट ऑफिसर कोण सोदचो पडटा, ताका सगळ्याक म्हणजे एक तो टायमींग दिवन ते भशेन हें करून मागीर ती रेडींग करचें पडटा. सो पुलिसाचोय प्रॉब्लम आमी अंडरस्टँड जावपाक जाय. दुसरें मुख्य म्हणजे पंचायत जो NOC दिता, पंचायत NOC दिता सलून म्हणून. औडा बायन एक आतां हें काडलो, इशू काडलो की क्रॉस मसाजींग चलता म्हणून. म्हजें म्हणणें आसा की क्रॉस मसाजिंगाचो प्रश्नूच येता कित्याक. वाय कांट वी हॅव सलून्स वेर ओन्ली लेडीज गो. आमचे आतां इतकेशे सलून्स आसा ऑल आर फॅमिली पीपल गो, देर ओन्ली लेडीज आर अलाउड. अशे सलून्स आमकां कित्याक. म्हाका केस मारूंक जाय जाल्यार हांव खंयच्या सलूनान वता किंवा आनीक कितें करपाक जाय, थंय कोण लेडीज आसत ना, थंय सगळे जेंट्स स्टाफ आसता. म्हाका एक गजाल सांग, डोंट यू थिंक तूं पुलिसेक इल्लो चडूच डिफेंड करता की विटनेस तांकां मेळना म्हणून ते रेडी मारनात आनी क्रॅकडावन करनात. हें रजाव इल्लें अती जाल्ला. ना 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 प्रमोद बाब, हांगा पुलिसेक डिफेंड करपाचो प्रश्नूच येना. तूं हिस्ट्री काड फाटल्या 10 वर्सांची. फाटल्या 2 वर्सांक जे क्रॅकडावन जालां काँग्रेसीच्या टायमार कित्याक जावना, आनी आतां जे सांपडटा कोण कोण कस्टमर म्हणून सांपडटा किंवा हे तांचे कनेक्शन्स तेवटेन कित्याक आसता, हाचोय विचार करपाक गरजेचो. आडो तुका हें पडटा तो म्हणटा की पुलिसेचोय प्रश्न आमी आनी समस्या आनी प्रॉब्लेम समजून घेवपाक रेड मारताच. तुमी पळयलां कलंगूट कितल्योच रेड जाल्यो. हय.
आनी सांगपाचें म्हणल्यार पॅनल पळय इन्व्हेस्टिगेट करता तें SDM अंडर तातूंत हांवूय आसा म्हणजे म्हजे क्लोज नाते आसा ते भुरग्यांक बायलां कडेन बरोबर. पण हांव कितें म्हणटा पुलिसेक दांत येवपा जाय कायद्यांतल्यान आनी ते दांत रुल्स ना. ते रुल्स क्रॉस मसाज ही हेल्थ एक्टांत आसा पूण पुलीस कितें करपाक शकता ताचेर हें क्लियर ना. कायदोच एम्बिग्युअस आसा. हय, कायदो इज नॉट क्लियर. नॉट क्लियर ना. बट हेल्थ एक्ट पळय आसा त्याच्या अंडर हेल्थ अथॉरिटीज एक्शन घेवपाक शकता. एक जालें. हांणी सांगलां तशें दत्तप्रसादान वी कॅन आमच्यान सेपरेट पार्लर्स फॉर मेल्स दवरपा जाता, सेपरेट पार्लर्स फॉर फिमेल्स आनी अकॉर्डिंग टू द हेल्थ एक्ट हांगा सेपरेट पळय आसा दादल्यांक ते दादलेच मसाज करतले, बायलो आसा बायलोच करतल्यो. तुम्ही म्हणटात की ह्यो सगळ्यो गजाली कायदो म्हणून येवपाक जाय. एक स्ट्रॉंग कायदो येवपाक जाय. दुसरें म्हणजे फास्ट कोर्ट येवपाक जाय. रेड्स कलांगूट ह्या 2 वर्सांक कितल्योच मारल्या ते केसींच्यो कांय एक जावं ना. प्रिव्हेंटीव एक्शन कांय जावना. डिटरंट एक्शन जावपाक जाय. डिटरंट एक्शन केन्ना जातलें कन्विक्शन जातरीच. कन्विक्शन करपाक बायलो जाय आमकां. त्यो रिहॅबिलिटेट करपाक तांकां धाडल्यो. त्यो 4 वर्सांनी कितें येतल्यो तांचें लायफ तांणी नवें बसयलां. त्या वेळार ती येवन वॉच ट्रोमा कितें गो जातली. जोसेफ बाब, 2 मुद्दे आहेत. फास्ट ट्रॅक कोर्टाचे आमी येवया मागीर. पयलो मुद्दा दत्तप्रसादाचो की पॉलिटिकल पॅट्रनेज आसता आनी त्या पॉलिटिकल पॅट्रनेजा लागून थंयच्यान ती गजाल सुरू जाता. एक म्हणटा ती पयलीं हांव क्लेरिफाय करूंक सोदतां दत्तप्रसादाचेर. तो सांगता ते तेसपान विटनस मेळना. पुलिशेचे दांत वा पुलिशेचे हात आमी घट करूंक जाय. तशें आमी कितें केलें, आमचे लागीं 6 मेंबर्स आसा लेडीज. सो एवरी रेड जाले उपरांत हांव एक वॉर्ड मेंबराक धाडटालो. पूण ते कितें जाताले, रेड जाली बरें काबार जालें, 4-5 वर्सांनी ती केस येता मागीर. त्या हितून ती सोदता बाबा आपूण खंय गेल्ली, खंय रेड मारली, कितें जालें. सो म्हणल्यार आतां महोदय बायन सांगलां तेसपान फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसूंक जाय. रायट. सेकेंड थिंग पॉलिटिकल पॅट्रनेज. पॉलिटिशियन तरी फोन मारून सांगना पुलिशेक बाबा हेचेर मातसो स्लो वच म्हणून ह्या हेचेर मसाज पार्लराचेर ओ त्या मसाज पार्लराचेर, जाल्यार हें जावं म्हणजे आतां पळय पर्रीकरान कितें केल्लें, ही वॉज व्हेरी गूड एडमिनिस्ट्रेटर आनी हांव तुका सांगता आयज पासून तो फटाफट काम करता. रायट. तो सांगता एकदां कोर म्हणजे कोर, आपणाक नाका नाका. आनी आमी तशें सांगलेलें आहा ताका. आमी जेन्ना इलेक्शनाक सपोर्ट केल्लो तेन्ना ताका सांगलेलें आमी पळय आमच्यो अश्यो गजाली आसा त्यो तुवें पयल्यो सोटाळ करूंक जाय म्हणून. आनी ताणें सांगलेलें वय म्हणून. आनी 1.5 वर्साक पयल्या ताणें आमकां सामकें परफेक्ट जॉब दिल्लो ताणें. आनी आयज कितें जाता, आयज मातशें स्लो जायत येता. तूं कितें म्हणटा की जी पॉलिटिकल पॅट्रनेज आनी पॉलिटिकल प्रेशर ह्या गजाली खातीर आसता ताका लागून एक्शन घेवप कठीण जाता. हय. You are very clear about it. Yes, very clear. And you are saying that even in the BJP government there is a political pressure. Exactly. Dattaprasad. पळय, एज फार एज हांवें पयलीं तुमकां क्लॅरिफाय केल्लें आसा, ऑनरेबल CM असो एक मनीस आसा जंय कितें वायट गोश्ट चलता. जोसेफ बाब म्हणटा की सीएमाची इंटेंशन बरें आहा, जेन्ना सकल पावता सीएमाचे CM is very firm on this. लोकल सेटअप्स आसा ते तुगेले इंटरफियर जावपाक लागता. It is very much possible. You agree with this? Yeah, with that the CM is firm and that is why 2 वर्सां It is not percolating down. It is not percolating down. CM दत्तप्रसाद एक CM पुरवरी रावतालो तेन्ना. रायट. जेन्ना चीफ मिनिस्टर जाल्लो तेन्ना तेच्या आदी. रायट. तिचो ते पाम्स म्हणून कितें हॉटेल लोटस तें आहा तेचे सकला CM रावतालो. CMान ते पासून पयलें आनी एक दीस अशी धाड घातली की तो उठोंकूच मागीर तो काडलो आनी कलंगूट येयलो दुसऱ्या नांवान सेवांता म्हणून. आमी भितर कितें केलें, सेवेंता म्हणून आमी स्टॉप केलें तें. रायट. पुलिशेन धाड मारली परतून कितें जाता आतां की तो काडटा सुटलो म्हणटकूच आनीक अंजुना वयतलो, घोडेकोलो वयतलो, आनीक नांवान तूं ओपन करतलो. हय. अशें जाल्लें आसा. CMाचें इंटेंशन व्हेरी क्लियर आसा. देर इज नो डावट अबाउट. पर्क्युलेट डावन जायना. दत्तवा तूं जितले पोटतिडकीन उलयता तितली तुमचे सगळे कोस्टल बेल्टांतले लिडर्स इतल्याच पोटतिडकीन मसाज पार्लराच्या आड उलयना. पळय, हांव दुसऱ्या खातीर उलोवंक शकना. एज फार एज आय एम कन्सर्न, आय एम रिप्रेझेंटींग तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन असलें कितेंय तर जालें, खंयच्या रेजिडेंटान आमकां रिपोर्ट करचें, वी वील सी दॅट स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन.